गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. हाय गाय टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आम्ही वयता स्कुलान. आयज आसा यांचे आर्ट अँड क्राफ्ट एक्झिबिशन. सो थंय भायर सरला आमी 9 जाली. शिव बी नाही म्हणटालो आजचो म्हणून हांव मातसो लेट जालो. 8:30 टू 10:30 पर्यंत मागीर ना. सो ही वयता आनी खूब कामां आसा. आयज म्हाजे ब्लावजूय मेळटा. आयज म्हाका यो म्हटला जे हांवें ब्लावज शिवपाक दिल्ले प्लस हेजे आयज हेअर कट करूंक जाय. फाल्यां हेजो बड्डे. सो म्हटलें आमी वयता. चाय पिवंक ना, च्या भायर पिया म्हटलें. आई हांव भरलें भायर पिया तुमी, आपण आनी करनाका कित्याक आयज हॉलिडे काय करना आमी ब्रेकफास्ट बीन अशें ना. आई च्या आनी टोस्ट खावंक बसले. आई वयताना कितें व्हरता भजी बी कितें आतां मेळटा ना भजी न्ही आमंत्रणाक कितें बन्स बी कितें व्हरता एक. ओके सो चला नाल्यार तुमकां स्कुलान मेळटा दाखयता. ओके आर्ट अँड क्राफ्ट जे भुरग्यांक केलेले हे थ्रू आउट द इयर भुरगे करतात न्ही आर्ट अँड क्राफ्ट ते डिस्प्ले करतात. सो तेमी एक अशें रुमान न्ही बरें डिस्प्ले करून न्ही दवरतात. ते वचून पळोवपाचें आमी. ओके आमी आयिल्ल्या चाय पिवपाक आमंत्रण म्हणल्यार चाय पिवन या म्हटलें कारण लेट जातलो. सो हांवें ऑर्डर केला मसाला डोसा. हेणें ऑर्डर केला इडली सांबार. कॉफी तुका काय नाका. शिवाय ऑर्डर केला हें पराठा भाजी आयले की दाखयता तुमकां. सगळं फिनिश कर. खा बी ना खा. कितलें व्हडलें बरो व्हडलो येयला मसालो डोसा. शिवाता मेनू चेंज केला. पराठा भाजी हां बस सांग बस. पार्किंग ना हांगासर सगळें फूल जाला. शिव गेला थंयसर गाडी दवरपाक आनी भितर अलाव ना कार बी व्हरपाक. इश्वी उठलेलो हांव चिंतलें इशूका हाडया म्हणून ना हाडपाक ताका. आयज बेगिना उठलो तो. आमी खंय वयता म्हटलें ताका बेगिनाच जाग येता. हें घर मोडलें तेंचें ना. हां 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 चल रंगोली बरें काडला. The journey of water on a lesser boat and rivers, lakes, and water turns into vapor and rises into the sky. This is called evaporation. On the sky, when vapor cools down, they form clouds. This is called condensation. When the clouds become heavy, water falls back to the ground as rain. This is called precipitation. Then the water colors again and the cycle starts all over. Thank you, Madam sir. थँक्यू. खूप बरें बरें केला भुरग्यांनी. हां दिसना खूप भुरग्यांनी न्ही बरें बरें केलेले बरें. आनी बरें तुमी भुरग्यांनी एक्सप्लेन करता जे व्हडली भुरगीं हां 5th to 10th
बरी भुरगीं एक्सप्लेन करता. खूब गर्दी आसलेले जातातले हांवें शूट केला आसा, पण तांकां बारीक बारीक दिला. म्हणजे व्हडले व्हडले आहा पळय रोबोटीक तेवटें आसलेले, म्हणजे बरें केलेले भुरग्यांनी. ओके जालें पोवन भायर सरता आतां खंय वयता घरा पावता. हेअरकट म्हटल्यार हांवें तूं सांजचो यो आनी ताका व्हर म्हटलें हेअरकट करपाक. आतां हेअरकट करपाक गेलें न्ही म्हजे टायम थंयच वेस्ट जातलो आनी घरा आतां बाबू आनी कितें हाल करतलो आई खबर ना. सो आतां आई न्ही इशूका सांबाळपा हें करता, कित्याक आतां एक जाग्यार बसना न्ही तो आनी घेवन सुद्दां बसल्यार न्ही बसना, आपल्याक सोड म्हणटा परवा रुमान वयता हांगा वयता. सो आई आतां हें करता, तूं खंय वचनाका म्हणटा भायर, चित्र की ताका हाडया म्हणून. मागीर आसूं म्हटलें जालें. ओके चला टायम जालो 11 11:30 जावपा येयली. हो सामको तळमळटा न्हांवपाक. हांवें म्हटलें मातसो ताका ग्रेप्स दिला हांवें, बस आनी ग्रेप्स खा म्हटलें. ओके सो आईन आयज पेज केल्लें, सो पेज जेयता. होय बसला पेज जेवपाक. पेज जेयता, आई जेयली पेज. आनी आई सकाळी इशिकाक पेज बरयले की आई सकाळ हॉलिडे आनी म्हळ्यार पेज केलें. तांदूळ उकड तांदूळ बी तशें उरता मेळटे. आई जेयली. ओके सो पेज जेयता, ताका न्हायता, मागीर फुडलें काम करूंक जाय. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला पेज काडू हां पेज नाका तुका पेज वा नाका केन्ना ताका हांव फोर्सिबली खा म्हणटा. ताका नाका पेज. पेज सोंपलें न्ही गे, पेज सोंपलें खंय घेतलें हांवें. सोंपलें तें बरें अशें उरता मागीर पेज. सो आयज करता हांव भजी कॅप्सिकम आसलेले भजी करया म्हटलें आनी हांगा केला इशुका खिचडी, शीत रेडी आहा आनी हांगा बेश्टे कोशिंबीर केला सगळे लिव्स एक कुकुंबर घालून आनी शिव बसला हांगा जेवपाक. सो आयज केला चण्याचो रोस. चण्याचो रोस केला. सो सांजचे हांव करतलें पुरी करतलें कित्याक आयज भयण बीन येवपाची आसा. सो सांजचे हांव पुरी करतलें म्हणून हांवें ते कढाई मातशें व्हडलो दवरला पुरी करपाक बी. सांजचे पुरी करतले तुमी रातची अशी पावतली. ओके सो जेयता जेवन मागीर म्हाका ते गिफ्ट पॅक सगळें करूंक जाय. रिटर्न गिफ्ट करूंकूच मेळूंक ना म्हाका. न्हिदलो बेगिना हांगासर भाजी कट कर म्हणटा हांगा टायम जालो. सो जेयता, बाबू खावयता आनी मागीर सगळें ते पॅकींग करता. ओके चला. सो जेयली आमी, जेवन 4 जाली. आयज इश्वीक न्ही 11:30 न्हिदलेलो, 3:30 उठला. बरो न्हिदलो आयज. खबर ना कित्याक सदांच ताका न्हायता बीन, पण ताका आयज हांवें तेल मसाज करना बेश्टें ताका न्हायलें. पण आयज बरो न्हिदलो. ताका लागून लेट जालो. ताका मागीर आतां भरयलें खिचडी, तो खेळटा भायर. सो आतां हांव न्ही ते रिटर्न गिफ्ट न्ही पॅक करता हांव. दाखयता तुमकां ते बॅगीन हांव कितें कितें घालतलें तें सगळें म्हाका ते रेडी करूंक जाय आनी दाखयता तुमकां. तो अशें बॅग आसा आनी हांगासर न्ही अशें आमी हें स्टीक केलां थँक्यू म्हणून. हें पळयात स्टीक केला आनी हें आतां बाकीचें म्हाका सगळें स्टीक करूंक जाय. तें सगळें शिनाचा प्रिंट मारून हाडला. तर म्हाका शिनाजान दाखयला कशें स्टीक करप तें. एक लावून दाखयलें ताणें. सो बाकीचें करता हांव. सो हार्डली न्ही 15 जाणां भुरगीं आसा. ओके आनी हांगा सगळें हांव काडून दवरता कितें कितें घालतलें तें भितर. सो हांगासर पळय हांवें काडून दवरला एक पावच येतलो, एक हांगासर मफीन, पेपर बोट ज्यूस, एक हें सेट आसा पेन्सील रब्बर शार्पनर. सो हो एक बारीकशें हाडलेलें हांवें. म्हाका न्ही खूब लायक जाल्लो हें अशें आसा. हें पळयात रब्बर हें आनी हें कलर पेन्सील की सो अशें घालतलें आनी थोडेशें चॉकलेट. सो अशें हांव न्ही सगळें बेगीन पॅक करतलें. सो इश्वीक न्ही दारा कडेन येयला. हांवें दार बंद केला. थंय आतां आवाज करता. सो हांगासर न्ही सगळें पॅकींग जाल्लें आसा. सो हार्डली एक 15-16 भुरगीं आसा. सो हें सगळें पॅकींग जाल्लें आसा. हें पळयात. ओके सो आतां न्ही स्पॉट गेम आसतलें न्ही स्पोर्ट्स गेम आनी एक 4च हांवें गेम दवरला भुरग्यांक
आनी एक व्हडल्यांक एक गेम दवरला. सो गेम कोण विन जाता पळय हें तांकां गिफ्ट कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हें सगळें आतां गिफ्ट रॅप करूंक जाय. शिव म्हणपा लागलो सो आपुणूच करता म्हणपा लागलो. सो 4 गेम आसा. सो 4 गेमी लागून हाडला आनी एक स्पॉट गेम आसतलें व्हडल्यांक ताका हें गिफ्ट. सो हें मागीर शिव पॅक करतलो आनी बाकी हें सगळें हाडलां आनी हें पार्टी पॉपर 2 आनी हें सगळें न्ही गिफ्ट रॅप करपाक आमी हांगसून हाडलेलें मॉलासून 99 शॉप आहा पळय मार्केट ताका. बरें आसा हेंचें. ओके आनी कांय ना इतकेंच. आनी तो नंबर 10 केक कट करपाक तेन्ना. केक ऑलमोस्ट सगळें जालें म्हाजें. तो सगळें जालें उरलां फक्त तें गिफ्ट रॅप करपाक. तो शिव करता कित्याक शिव न्ही बरें रॅप करता बरें सिस्टमॅटीक सामकें. भायर जमना. सो हांवें म्हटलें तूंच कर म्हटलें. सो बाकीचें हें सगळें जाल्लेलें आसा. सो आनी कांय ना. इश्यू परत दारा कडेन येता आनी वाज हाडटा. दार मातशें धाडयता हांव आनी हांगा भितर. सो हांवें दार बंद केलां. ओके सो हें सगळें जालें. सो आतां भयण बीन पावतली. ओके सो हें सगळें जाग्यार दवरता हांव आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके चला. सो चिनू आयलो. चिनू आयज बसीन वकलो खंय हाय म्हण रे. चिनू आयज बसीन वकलो खंय. कितलो वकलो रे. कार्तिक. सो भयण भावजी थंय पावल्ली आसा. बेगिना पावली. आतां मातशें आमचें कारकुमटा टू गोवा बस हें रोड मातसो बरो केला ताका लागून बेगिना पावली. हाय म्हण हय म्हाजें फेवरेट हाडलां दाखयत तुमकां खुबे. आतां खुबे भितर हात दिसना तुमकां तें म्हणजे उकडून न्ही मांस काडून हाडलां. सो तें आतां न्ही मातशें पळय दिसता आसतलें हें मातशें गरम करूंक जाय. काळे खुबे आं आनी स्वीट हाडलां आनी ब्रिंजॉल रावंड ब्रिंजॉल हें खंय झाडाचें गो आपयजिलें. 2 ब्रिंजॉल आनी हो लांबट ब्रिंजॉल आनी माय फेवरेट निरफणस. आतां येता निरफणस आनी कढीपत्ता. सो हें घेवन येयला येताना. शिव हांगासर. शिव सामको गिफ्ट पॅक करपा सामको एक्सपर्ट म्हणटा तूंच कर म्हटलें. सो जे आमी गेम बीन दवरला न्ही तांकां गिफ्ट. पण तूं गेम खेळप ना. तूं सामको हें तुवें खेळप ना. तूं वयशी खेळपा आनी तूं बीन जावशी. ओके तूं सगळें पॅकींग करता. सो हें एक पॅक करतलें. ओके सो अशें आसा. जस्ट 4च गेम दवरला आमी की चड आमकां अशें लॉंग दवरपा नाका. 4च गेम 5 गेम शॉर्ट आनी स्वीट आसतलें आमचें बर्थडे सेलिब्रेशन. आनी सो शिव हांगा पॅकींग करता. कर म्हटलें मातशें बेगिना. सो हांगासर फाल्यां ब्रेकफास्टाक केला पोळे म्हणजे पोळ्याचें पीठ वांटून दवरलां. सो आतां करता हांव पुरी करता. थोडे पुरी करता आनी थोडे हांव कांदा भजी करता. ओके सो हांगासर हांव करता पनीर. सो आतां एक आयदनान हें उदक काडून घेता. पनीर करता. इशुकाक पनीर करूंकूच ना खूब दीस जालें. सो पनीर करून घेता. सो आमी न्ही हांगा पुरी करता. आई लाट्टा हांव फ्राय करता आनी भयण इशुकाक खावयता खिचडी. बरो बसला बरो खाता तो. सो म्हाका पुरी करून जाली की म्हाका कांदा भजी करूंक जाय. सो म्हटलें बेगीन पयलीं पुरी करून घेवया सगळ्या आनी इतलें आसा. तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.